विजन फॉर ऑल म्हणजे अन्नमुक्त गोंय करपाचें गोंय सरकारान ठरयिल्लें आनी त्या खातीर जवळ जवळ 100 कॅम्प घेवप हेका प्रसाद नेत्रालया त्याच बरोबर कलरकॉन आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेल्थ डिपार्टमेंट हांचे तर्फे हे कार्यक्रमाचें आयोजन जाल्लें जवळ जवळ 100 कॅम्प घेवपाचें ठरयिल्लें 100 पैकी सुरवातीक शहरी भागात सुरवात केल्ली 14 कॅम्प जाले ताजे नंतर मातसो कोरोनाचो उद्रेक जालो त्या खातीर कॅम्प बंद पडिल्ले गोंयभर 14 कॅम्पा पैकी सादारणता 15,000 वयर लोकांनी उपस्थिती लायिल्ली सगळ्यांत चड वास्को सांगपाक कशी बघता हांगा वास्को 2074 लोक उपस्थित आशिल्ले आनी तातूंतले 1213 लोकांक वखलां मेळटली आतां आज एग्जिबिशन सुरवात केल्ली आसा आनी 86 लोकांची सर्जरी करपाची आशिल्ली अशे तरेन गोंयभर 8,156 वखलां गोंयभर वाटल्याक त्या बरोबर 1,233 अशी कितें तरी सर्जरी करपाची ठरयिल्ली आसा तातूंतल्यो उडपीच्यो ज्यो सर्जरी आशिल्ल्यो 110 सर्जरी ऑलरेडी काय केल्या गोंय सरकारान म्हणजे गोंय गव्हर्मेंटाचे हेल्थ डिपार्टमेंटांनी जवळ जवळ 150च्या आसपास सर्जरी केल्या मातशी कोवीड एका उरिल्ली सर्जरी उरल्याक इन ड्यू कोर्सा जातल्यो प्रचंड प्रतिसाद मेळिल्लो बरे तरेची वखलां लोकांक मेळ्ळ्या बरे तरेची सर्जरी जे सर्जरी प्रायवेट कॉस्ट आहा 40,000 वयर अशें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उडपी हांगा केल्याक लेजर सर्जरी म्हणटा ताका आमी आनी सगळ्यो सर्जरी आयज मेरेन हाजे पयलींनी जे कॅम्प केले प्रसाद नेत्रालयान आमचे श्रीपाद नायक हांचे तर्फे फावंडेशना तर्फे केल्ले मातृभूमी सेवा प्रतिश्ठान तर्फे केल्ले ते जवळ जवळ 800 लोकां त्या वेळाचेर सर्जरी केल्ल्यो आनी आतां 150 सादारणता म्हणजे 950 सर्जरी एकान एक सर्जरी 100% सक्सेसफूल जाल्ली आसा आनी लोकांक हेजो बरो लाभ मेळटा लोक खूश आसा आनी हाजे फुडें कोवीड उद्रेक जर कमी जालो जाल्यार उरिल्ले कॅम्प घेवपाक गोंय सरकारान ठरयला याच्या फाटलो एकूच उद्देश म्हटल्यार गोंय राज्यात कोण दृश्टीहीन रावपाक जायना आनी सगळ्यांक कितें स्पेक्टकल मेळच्या ह्या दिसान CM प्रमोद सावंतान आनी आमचे UD मिनिस्टर मिलिंद नायक यांनी फुडाकार घेवन सगळो प्रोग्राम घडोवन हाडला.